आज आम्ही कस्टर्ड फ्रूट सलाद करता. ते पहिले करता जाल्यार दूध करताना कस्टर्ड पावडर घालचे. दूध अर्धे जाताना कस्टर्ड पावडर घालून मिक्स करचे. मागीर सायडीक दवरचे. मागीर मुखार सांगता काले म्हणून सांगता. कस्टर्ड घालचे. हे कस्टर्ड घालून सामा मिक्स करूंक आसा. ताज्या मागीर इल्ले शुगर घालूंक आसा. शुगर तुमकां कितले जाय तितले घाल्यार जालें. घी घाललं वेरमिसिली घालचे सेम आसा आनी ते इल्ले उंकन रेडी करून दवरचे. तुमकां जाय जाल्यार मात्र, नाका जाल्यार ना, ऑप्शनल. ते घाल्यार इल्ले टेस्ट येता. बरे करून फ्राय करचे. फ्राय करून जाल्या उपरांत दुधा मिक्स करूंक आसा. मागीर ब्राऊन कलर येता म्हणसर फ्राय करूंक. ताज्या उपरांत दुधा मिक्स करचे. ब्राऊन जाल्या मागीर हे फ्राय केल्ल्या उपरांत दुधा मिक्स करून वो कलर येजे ब्राऊन कलर. कस्टर्ड करूंक हांगा बॉइल्ड केल्ले मिल्क आसा ताका कस्टर्ड पावडर रेडी करून दवरला. ताज्या मागीर फ्रुट्स बनाना, पोमोग्रेनेट, ग्रेप्स, ॲपल, आयस क्यूब. ते कोल्ड जाय जाल्यार इमिडिएटली जायला तशें आमी आयस क्यूब घालता. मागीर नट्स, मागीर चेरी तितले जाय तितले रेडी करून मागीर सांगता काल्या. मिल्क मिक्स करूंक पोमोग्रेनेट, बनाना, ग्रेप्स, ॲपल, नट्स, चेरी.
लास्टाक आइस क्यूब समा मिक्स करचे आइस क्यूब ना जाल्यार फ्रिजांत 2 hours दवरया गलती से एक मिस्टेक झाला जायते दूध हून करलं ये कस्टर्ड पावडर मिक्स करलं 2 hours फ्रिजात दवरिजे म्हाका टाइम लागल्याक हांवें तशें केलें आइस क्यूब घाल केले भुरगीं सांगतात टेस्ट लाव सगळें पण ना नेक्स्ट टाइम बरें करून करता टेस्ट आसा हून आसा कस्टर्ड सगळ्यार कोल्ड कोल्ड आसा जाली येऊन आसा आणि एक पटी आसा न्ही बरें करून दाखयता तो